Why did you apply? Because it was asking. ओनराकडे पोलीस पावले. You don't apply. पोलीस पावले. You don't need a. And you are actually acting against the order of the Supreme Court. Okay? सर कितें आसता रुल्स एंड रेग्युलेशन म्हणटा आमी फॉलो करपाक रेडी आसा. तुमी सांगात कितें रुल्स आहा. आतां सद्या इतल्यो ज्यो मिटिंग्स जाता हांगासर इतल्यो पॉलिटिकल पार्टी मिटिंग्स करता तांकां तुमी परमिशन दिल्यात. तांकां खंयचें परमिशन दिल्यात, खंयच्या कायद्यान परमिशन दिल्यात. बिचाचेर मिटींग करपाक, हॉलांनी व्हडल्या मिटिंगो करपाक एका उतराचेर, जाल्यार आमकां रायट ना तो. सेम फॉर्मेट. आणि आयज ममता बॅनर्जी येयला. ममता बॅनर्जी जर आसा जाल्यार राहुल गांधीक मागीर कित्याक परमिशन दिल्या. तेंच्यान सांगपाक जाल्यार थंय VVIP येयला सो आमचो पुलीस स्टाफ थंय आहा म्हणून तेका दिवपाक शकताले. आमकां गोंयकारांक दिवपाक शकना. हे घाटी भायल्यान येतले तांकां पुलीस प्रोटेक्शन सगळ्या, पूण गोंयकारांक लागून पुलीस स्टाफ ना. हो प्रॉब्लेम जाला. गोंयकारांक लागून पुलीस स्टाफ ना. पुलीस स्टाफ सगळो हे घाटी येतात हांगा गोंयकार लुटता, गोंयांक लुटता पळय तांकां व्हरून आख्खे फूल फोर्स रस्त्याचेर बाबडे पुलिसांक दवरता. उदक दिना, जेवण दिना, काय दिना, उपाशी दवरता. आमकां येता मेसेजी. आमचे पुलीस भाव आसात. आमकां दुख्ख जाता जेन्ना तांकां आयज सुद्दां सर आमकां दुख्ख जाता जेन्ना आमकां लागून तांकां आयज रातभर हांगा रावचें पडलें. कित्याक सकाळच्यान ते ड्युटी करता आमी जाणा. तांकां कसलो त्रास आसा आनी आमकां लागून तांकां सॉरी म्हणटा की बाबा आमकां लागून तुमकां हांगा रावचें पडलें लेट. कित्याक आमी जाणा आमचे RG मेंबर्स आसा, पुलीस आसा, RG सपोर्टर आसा, RG काळजां ना तेंचे आमी जाणा. पूण हें जावपाक जायना. एवरी टायम आतां आमी नेक्स्ट टायम परते घालतले, परते तुमी रिजेक्ट करतले आनी आमी परते आमी चलतले. आमी बंद जावपाचें ना. हें आतांच सांगता. ही मेसेज तुमच्या हायर ऑथॉरिटीक तुमी दिया. आमकां भितर उडोवपाक जाय भितर उडया, खंयसर उडया. सादें जर मिटींग जर हॉलांतली घेवपाक परमिशन मेळना आनी जर 2 पुलीस स्टाफ मेळना जाल्यार गोंयांत रावन फायदो कितें. फाल्यां खंय रेप जातलो, मर्डर जातलो, झगडी जातलो तेन्ना म्हणटले सगळे पुलीस हांगा आहा म्हणून. ना न्हू खंयच्यान तरी अरेंज करतले आसले तुमी. पूण तें तुमी जायना. कित्याक हांगा आमी गोंय मुक्तीची 60 वर्सां आयज मनयता. गोंयकार गोंयांक मुक्त गेल्ले आमच्या जाणट्यांनी. आमकां खंय तरी फ्रिडम मेळचें, लिबरेशन मेळचें म्हणून. जाल्यार आयज आमच्याच गोंयान हो BJPचो सरकार, एक हुकुमशाही सरकार आयज आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्साक सादी मेंबर्स मिटींग घेवपाक दिना. ती पासून हॉलान आमची आज सगळे कॉर्डिनेटर्स आनी विलेज कॉर्डिनेटर हेंची मिटींग आसली. हॉल बूक केल्लो. हॉल बूक केल्लो आसतना सगळे बुकींग पयशे दिवन सगळे जाले. मागीर हॉल ओनराचेर खंय तरी प्रेशर येयलो. तेजेर प्रेशर हाडलो. मागीर तेणे आमकां परमिशन हाड म्हणून सांगलें. एक्चुअली बाय लॉ एका हॉलान जेन्ना इंडोर मिटींग जाता आनी ती मिटींग जेन्ना 50% कॅपॅसिटीच्या सकयल जाता तेन्ना बाय नॉर्म्स तेका कसलें परमिशन लागना. ते घेवपाक मेळटा. ते रेस्ट्रिक्टेड ना. तरी आसतना आमकां परमिशन हाडपाक लायलें. आनी आमी जेन्ना डेप्युटी कलेक्टरा कडेन गेले परमिशन हाडपाक तेन्ना डेप्युटी कलेक्टरान सांगलें तेंच्या बाय लॉ पुलीस स्टेशनार वचून रिपोर्ट हाड म्हणून. पुलीस स्टेशनार आमचे भुरगे येयले लेटर घेवन. जेन्ना आमी पुलीस स्टेशनाचेर एप्लाय केलें तांकां सांगलें की आमकां परमिशन जाय. जाल्यार थंय आमचें परमिशन जें आसा मिटिंगेचें तें डिनाय जालें. एवरी सिंगल टायम आमी मिटिंगेक परमिशन घालता तेन्ना डिनाय जाता. रिजन्स ही येतात की रेव्होल्युशनरी गोवन्स लोकांक इन्स्टिगेट करता. रेव्होल्युशनरी गोवन्स लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम क्रिएट करता. हे तांकां CM प्रमोद सावंतान ड्राफ्ट करून दिल्ल्या पुलीस स्टेशनाचेर. तेच काडटा. तो ड्राफ्ट फक्त नाव आनी डेट चेंज करता आनी काडटा आनी डेप्युटी कलेक्टराक देता की मीटिंग इज नॉट रेकमेंडेड म्हणून. आयज सेम जालें. आयज सगळें जाल्लें. काल आमकां अशें सांगलें की तुमी मिटींग कंडक्ट करा बिकॉज इट इंडोर मिटींग व्हडलो प्रॉब्लेम जावचो ना आनी तुमी केअर घेया. एवरी मिटींग रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आयज गोंयांतले सगळ्यान व्हडले मिटींगे कंडक्ट केल्ल्या गोंयच्या हिस्ट्रींतले. सगळ्यान व्हडले 10-10 हजार लोकांक घेवन ग्राउंडाचेर मिटींग कंडक्ट केल्ले आसा. 120 किलोमिटर्स आमी पेडण्याच्यान काणकोण मेरेन चल्लेले आसा. केन्नाच लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम जावना. केन्नाच वायलन्स जावना. केन्नाच ट्राफीक जाम जावना. आतां सुद्दां आमी साखळेच्यान बिचोले चलात येयले. हे 7.5-8 किलोमिटर आमी चल्ले. एक गाडी ब्लॉक जावना. कोणाकूच कसलोच त्रास जावना. कित्याक आमकां खबर आसा आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी. हे जेन्ना आसतना पुलिसांचेर कित्याक हो CM प्रमोद सावंत प्रेशर घालता आनी एवरी टायम तांकां आमचें परमिशन डिनाय करपाक सांगता. एवरी टायम आमी लोकांक इन्स्टिगेट करता म्हणून तांकां ते लेटर ड्राफ्ट करून दिला ते कलेक्टराक व्हरून सबमीट कर म्हणून सांगता. कलेक्टरान
आमकां सांगलेले मिटींग कर म्हणून. कित्याक ही इंडोर मिटींग बायलो खंयसरूच बरोवंक ना की इंडोर मिटींग तेंच्यांनी आडोवची म्हणून. हांगा जे बांगलादेशी सपोर्ट करता ती ममता बॅनर्जीक, रोहिंग्या सपोर्ट करता ती ममता बॅनर्जीक 2 दीस जाले गोंयान मिटींगेक येवपाक ह्या सीएमान अलाउड केल्ले आसा आनी हे सांगता आमी टीएमसीच्या अगेन्स्ट. ह्या काँग्रेसीक राहुल गांधीक बिचाचेर सेटअप घालून मिटींग करपाक दिली आनी हे सांगता काँग्रेसीच्या आमी अगेन्स्ट. ह्याच आम आदमी पार्टीक चिरी 5-10 लोकांचे मिटींगेक येवपाक दिता आनी ह्यूज मिटींग म्हणून सांगता ते सांगता आमी आम आदमी पार्टीच्या अगेन्स्ट. प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीक एमजीपी जावं खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीक आयज मिटींगे बंद जायना, तांकां परमिशन डिनाय जायना. त्यांच्या भितर करप्ट क्रिमिनल सगळे आसा.